म्हादयचो लढो दर एका गोंयकाराचो ते खातीर विरोधी पक्षांनी पक्ष पावंड्यावयल्यान न्हय जाल्यार गोंयकार म्हणून ह्या चळवळीत वांटेकार जावपाक जाय. मात आरजीचो मनोज परब मात म्हादय खातीर एकटो लढो दिवपाक आरजीत वावुरता अशें दाखोवंक लोकांक पिश्यांक काडपाक सोदता असो आरोप आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला. तेन्ना तुजो आमदार त्या मिटिंगेक जाता बसता, त्या ऑपोजिशन लिडर्स पार्टींच्या लोकांच्या मिटिंगेक बसता आनी मागीर नकळत सीएमाक वाटेर म्हणजे मिटिंगेकय न्हय असो वाटेर मेळटा आनी सांगता की बाबा आमी अशें करपाचें तशें करपाचें आनी सीएम ताका ल्हान भुरग्याक अरे जालें रे ही गे चॉकलेट वच म्हणटा पळय. हें सगळें कळपाक म्हाका दिसता गोंयचो लोक पिसो ना. तेन्ना तूं गोंयच्या लोकांक पिशान काडपाचें बंद कर. मनोज परब तूं कोण आनी तुज्या फाटल्यान कोण आसा हें गोंयकारांक कळूंक चुकलां. हो लढो गोंयकारांचो, आमी गोंयकारां बरोबर आसा, गोंयच्या प्रत्येक NGO बरोबर आसा आनी त्या खातीर सोमार दीस 16 तारखेर जेन्ना सगळे गोंयकार एका जाग्यार एकठांय जातले सांखळे तेन्ना आमी थंय वतले. आमी थंय वतले आम आदमी पार्टीचे लिडर्स म्हणून, आम आदमी पार्टीचे वॉलंटियर्स म्हणून, पण एक गोंयकार म्हणून. आनी हें सगळें जर तुका अजून समजना जाल्यार तुज्या पेक्षा वेगळो अक्कल शुन्य म्हाका दिसता 1.5 शाणो मनीस गोंयांत ना.